लागी बरवसो जेजू मुजो रूपकारेवकासच्या आनंदासो सर्गादायची हांव बाळदेवासो ताच्या रक्तान धुवन नितळ केलो हे मोजें गायन मुजी आशा वर्णूंक तारो क्रिस्तय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपाक एका कुटुंबा भितर मोसोर उब जाल्यार कशे कुटुंबाचे सांदे एकामेका द्वेशितात म्हणल्यार आमकां आयकूंक मेळटा तशेंच आयच्या शुभवर्तेंत मनीस एकामेका लागीं बऱ्या संबंदेर जियेचे आनी स्वार्थपणाक इन्कार करूंक आमकां शिकयता मोसोर आनी स्वार्थ मनशा कुळाक नाश करचे विकाळ जावन आसा देवान आपल्या वर्त्या मोगान आमकां रचला आनी राखला आमी देवाचे मोगाचे रसन आनी आमच्या जिवितांत आमी एकामेका लागीं मोग वांटूंक घेवंक जाय ह्या पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमेते आमकां जाय आसली कृपा मागून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कन्या वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची गागूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर ख्रिस्ता काकुतकर ख्रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर प्रार्थया सर पदवेदार देवा ह्या प्राजीत काळार उर्बेन आमी दोंडोवन करता तिजे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा त्या पास्काच्या परबेक काळजाच्या खऱ्या भक्तीन आमी पावाशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो कित्याक तो ताचे उताप्रायर जल्मलो ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो आपलो बापूय आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो ते ताच्या भावांनी पळयलें देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले एक दीस जुजेचे सक्कळ भाव आपल्या बापायचे हिंड सरोंक शेकेमाक गेल्ले जाकोबान जुजेक सांगलें तुझे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात तुका तांचे सशी धाडूंक हांवें चिंतलां देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो तांणी ताका पयस थावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो ते एकामेकाक सांगी लागले पळय स्वप्नेली येता येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एका बांयन ताका घालया
एके क्रूर मुनजतीन ताका ग्राशिलो म्हूण मागया. उपरांत ताची स्वप्नां कितें जातली म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणूं लागलो, आमी ताजो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणलो, रागात वराय नाकात. उदक नातलेल्या अरण्यांतले हे बायन ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावताच तांणी ताजो लांब हातांचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएली तांचो परिवार कार्यांचेर मेण, सुगंध, तेल आनी गंधस घेवन गिलिदेया तावन इजिप्ताक वेतलो. तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएली तांक विकया. कितेंय जावं, तो आमचो भाव, आमच्याच रक्तमासाचो. ताचे भाव काबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इस्माएली तांक विकलो. थोडे मिद्यानीत व्यापारिस्त त्या वाट्यान आयले. तांणी जुजेक बांयत वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदार पोशणच ताणें काडून सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलोलो जुजे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकलीन बांदले. ताची गोमटी सरलांक आरनिली. तांणी सांगून दिल्ले गडसर सर्वेस्पराचे उतार सयत जैसर ताका कश्टलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदलेंतलो काडूंक लायलो. लोकापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्यांचो उगडास करा. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरित्राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमनल्याक सस्तें जिवीत मेळटा. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. mateवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगलें, आनी एक वपार आयका. एकलो बुंयकार आसलो. ताणें एक दाखा मळो लायलो. ताच्या भोंवती एक वय घाली. ताजे मदें दाखा रोसाक एक गाण्यापोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरशीं धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी त्या साकरांक धरले, एकल्याक मारले, दुसऱ्याचो जीव काडलो, तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेंचे प्रास चड
हेर साकरांक धाडले व्हंकलांनी तांकांय त्याच परी चलयले शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो म्हज्या पुताक पुनी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणून लागले अळे दायजाचो वरिसदार येया आमी ताका लगड काडया आनी ताजें दायज आमचें जातलें अशें ताणें ताका धरलो दाखामळ्यांतलो भायर घालो आनी ताका जिवेशी मारलो तर दाखामळ्याचो धनी फाटी येतच त्या व्हंकलाच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात ते म्हणाले तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाखामळो फावो त्या वेळार घेवन फारीक करतल्यांक तो दितलो आनी जेजू म्हणालो पवित्र पुस्तकी ह्या परी बरोवन आसलेले तुमी वाचला मू बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण सांडुल्लो फातर जावंक पावलो मुल्या आनी चड साकरांक तांकांय तांणी तशेंच केलें निमाणे आपल्या पुताक धाडलो रिजेक्टेड 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 तिनी पुटी रिजेक्शन मोगाच्या भाव भयणीनो रिजेक्शन खंयच्या वेळार जाता तुजें स्वरूप तुजें रूप तुजी कूड तुजें तोंड म्हाका बरें लागना आय रिजेक्ट यू ह्या तुजी चिंतना म्हजी चिंतना अलग विंगड विंगड पॅरलल सो आय डोंट लायक यू आय रिजेक्ट यू युअर थिंकींग इज वन थिंग माय थिंकींग इज अनदर आकर्षण म्हाका तुजें तें कांय आकर्शण बगना आय मे रिजेक्ट यू ल्हान आसतना एक कठीण रिजेक्शन म्हज्याच जिवितांत जाल्लें ताजी तीक्ष्ण बगना नात पूण उडास आसा 10 जाणां भुरग्यां पैकी हांव वांटवो आनी म्हाका एकल्याकच कोंगरे केस आनी केसांत इल्लीं रुवां इल्लो पू जातालो आनी हरत्यांत इल्ली उसमोड एक दीस म्हजे भाव भयणी म्हणाले आळे रे मिकी तूं मम्माचो पूत न्हय तूं गटारांत मेळ्ळलो कित्याक तुका मात्र ते केस कोंगरे केस तुका मात्र ती किडी आनी तुका मात्र ती उसमोड हांव रडोवन एका कोणशाक बसलो सकाळीं तावन सांज मनशेर सांजेर मम्मा आयली कित्याक रडताय रे मम्मा हांव तुजो पूत न्हय गी गटारांत मेळ्ळलो गी तिणें म्हाका आरायले पटलून धरले ना रे मिक्की तूं म्हजोच पूत तितलेंच पावलें म्हाका उडास आसा पूण नो मोर पेन ऑफ दॅट मोगाच्या भाव भयणी जेजूच्या जिवितांत जायते फावटी जेजूक रिजेक्ट केला देखूनच ताणें ती ओपार सांगली पयले फावटी म्हाका उडास आसच्या प्रमाणे ताजींच मनशां लागशिल्लीं ताका वळखातालीं वो सुताराचो पूत न्हय आका ही जानवाय खंयची ताजे भाव भयणी आनी पुरा सारकी ऑर्डिनरी अँड दे टूक ऑफेन्स एट हिम ताका नाकारी म्हणलो रिजेक्शन सेकंड रिजेक्शन द ग्रेटेस्ट ऑफर one could ever give ताजेंच मांस आनी रगत परतून परतून 3 चॅप्टर आसात अशें सांगतना सबारशीच जेजूक रिजेक्ट केले ही शिकोवन कठीण आमकां जायना ते सोडून गेले रिजेक्टेड आनी जेजून उरिल्ल्या 12 जाणांक विचारले तुमी म्हाका रिजेक्ट करतात गी आनी निमाणे ते एक म्हाका उडास येता
ताजो तू पेद्रू मोगासो इतलो लागशिलो 3 फावटी जेजूक ताणें रिजेक्ट केलें उतरां आयका त्या मनशाक हांव वळखना जेजू म्हणून की ताका लज दिसली त्या मनशाक हांव वळखच ना मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या खरेजमांत तुवें एक भोव सोबीत करणी करयेत देर आर रिजेक्टेड पीपल अरावंड यू जावंक पुरो म्हातारी जावंक पुरो तरणाटी जावंक पुरो तुजो घोव जावंक पुरो तुजी बायल जावंक पुरो मोगाच्या भुरग्या तुका भोगता रिजेक्शन वॉट कॅन यू डू फादर कारिश्मा म्हणून लागलें ऑल्तर भुरग्यांचे प्रेसिडेंट दोनोवन फादर होस्ट सोरता होस्ट इट्स ओके वॉट ओके फादर ताका क्लासीन ती काडला सोर म्हणटात आनी घराय ताजी उपकारा पडनातलो चेडो फ्रिज काडटा तांतले खाता कोणेय कालें जाल्यार ताका सोर म्हूण घराय आपयतात इट्स ओके नेक्स्ट शेनवारा आल्तार भुरग्यांचे मिटींग त्या शेनवारा हांवें चिंतलें लेट मी एक्सप्लेन टू देम चालीस म्हळ्यार कितें पेटन म्हळ्यार कितें कॉर्पोरल म्हळ्यार कितें सिबोरियम म्हळ्यार कितें मॉन्स्ट्रन्स म्हळ्यार कितें तें सगळें हाडूंक हांव साक्रिस्तीक गेलो साक्रिस्तींत दोनोवान कबडा लागीं बसला डब्बो उक्तो करन तांतल्यो वस्तू तोंडान चेपता दोनोवान उस्तुरे बरीत फादर सॉरी फादर म्हणालो हांवें ताज्या खांद्यार हात दवरलो उबे रावलो आनी ताका सॉफ्ट म्हज्या हातांनी रेवडायलो ताजे हात म्हज्या भुजांचेर फादर म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे पयले फावटी कोणें म्हाका पटलून धरचें नोबडी हॅज एवर एम्ब्रेस्ड मी आनी ताजी बोटां ताजो वेंग टायट जालो ताजी हुनोनी दुकां म्हज्या भुजाचेर पडली फादर म्हाका सगळ्यांनी रिजेक्ट केला फादर एक पुटी दोन पुटी सोरलां पूण मागीर हांवें सोरूंक ना तरी म्हाका सोर उपकाराक कासाक उपकाराक पडनातलो भुरगो अशें म्हणटा म्हजी व्हडली माय थोडे फावटी म्हजीच मम्मी इस्कॉलान ती फादर हांव रिकताना क्लासीन काडला बंदा सोर आयलो अशें म्हणटात फादर आनी हांगा इगर्जेन ती थोडीं जाणां म्हाका तशेंच वांकड्या दिश्टीन पळोवन हांसतात फादर दोनोवन यू आर ए गुड बॉय टायट पटलून धरलें ताणें म्हाका दोगांयनी आमी दिमी घाली हाताक हात धरून आमच्या बापा मागणें केलें आज दोनोवन इज फर्स्ट क्लास इंजिनियर मोगाच्या भाव भयणीनो तुवें समा पळयल्यार रिजेक्शनांत कश्टोंचे तुजे आसात भोंवती तांकां एक्सेप्टन्स दी आमेन Cansoro arpita e bapa bunda vaina sangi bapa samarpita amkas tuka
गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकळटरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकळटरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर हे कालसीन आज भेटयता पावरामचो ए बापा स्वीकार करून बेसांव घालून सुफल तूं कर आमचें जीवन गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकळटरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव खणवळ्या बापा हो सक्रामेंत संभ्रमूंक आमकां फावो त्या परी तयार कर आनी मोगान जियोंक आमकां आदार मेळूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बोक्साने आनी नवसरनी मा प्रार्थना 2 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचेय सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तीन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो बापा सर पदवेदार रचणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासता आनी तुका वाखणता झगडी आनी भेद आमा मनशां मदें 2 भाग करतात तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जियोंक तूंच आमची मनां बागावन तयार करताय दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात विरोधी जाल्ले मनीस उलोवंक लागतात इश्ट जातात राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडी संपयतात तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना बोगसाण्याचो पावस राग द्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी वळखून घेता पवित पवित ह्या खातीर तुका आमी नित्य काळी दिनवासूंक फावो देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय उंचर्गीन तुका जय जय सर्वेस्परा पवित्र बापा बळवंत देवा तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता मनशा कुळाक तो तुजो तारणाचो शब्द आमा फातक्यांक तो तुज्या आदाराचो हात आमा सुमेस्तांक तो तुज्या शांतीचो रस्तो देवा आमच्या बापा तुजे तावन आमी पयस पयस गेल्ल्या तरी तुज्या पुताच्या वेंगेंत पावच्याक एकामेकाच्या इश्टागतीन जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मोरोवंक दिलोय आमकां बोक्साने जोडून घेतलें तेंच आमी आतां समरमता तुज्या पुताची आज्ञा पाळून
आमी तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता आमकां सुडका जोडून दिवच्याक तो मरोंक वेतलो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची त्याच परी जेजून जेवण जाताच काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पथकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोणावर वेतुवे आमकां चढयलाय सोमिया संसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताक जय जय सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुतान हे आपल्या मोगाचें देणे आमच्या हातांनी घाला आमी भक्तीपणी देखून ताच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो उडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बक्षाण्याचें बलिदान तुका समर्पिता पवित्र बापा तुज्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण मागता ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो आमचो वेगळो सार तो काडून उडोवं फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या पीठ पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या आनी आख्या देवाच्या परजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळू तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुना जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशें तूं आमकां हांगा भगिवंतांक वार मरये देवाचे माये भगिवंत तुजे बराबर सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय तशें सगळ्या जाती कातींच्या देशभासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन 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 बाप आमचो एकलोच आमचे मदें रिजेक्शन आसूंक नजो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आमच्या सळुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तरकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय सायबा पूण तुज्या इगर्जमतेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटांत आनी माया मोगांत सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूची शांती सदांकाल
तुमचे सवय असो तुमच्याही सवय असो एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी ही नेवर रिजेक्ट्स यू ही विल नॉट रिजेक्ट मी ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी सम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Dulog Jesu mo valuda Titlo mo valistam so Amche sangi dis ratravta Amka sambal salaita ताचे बागार हेर कोणासा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो काकुळताची केदिवोर्ती बीर मोती सोदर्योतो वेची कत्म्याक पोटलून धरता आपल्यास रक्तान नाणयता बापाक दिता तांकां वोपून कुरपे शेळ्या नेटयता आपलेस रक्मास तांकां कावून ताचे थंय तो एक जाता प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजू आमच्या काळजाचो राजा म्हूण वळखता ताज्या आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता आयच्या दिसा एकवटांत आनी माया मोगान जियोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पा तुमचे सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजूच्या एकवटांत तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सांजुजे बापाक नोवेन सांजुजे बापा नजरेतच्या कुटुंबाच्या रखण्या तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कोवेंताचो पात्रून म्हूण आमी स्विकार केला आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळ
जशे नाजरेताच्या तुझ्या कुटुंबान घडले तसे आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंकू आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडांत वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंकू तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोणा आनी वावरड्यांच्या शारोती तुज्या जतने खाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळां भरीत कर. तुजी सरशी आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागले मेळनासतना कोणी फाटी वसोंक नात म्हणल्या आविलाच्या सान तेरेसाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सत्य सवा आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या मुक्सितांव तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपया बरले सम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुशीचे जेसू. भगवान मरिये देवाचे माय आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आद्यंत तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. जुसे कृपाळ जुसे दयाळ जुसे आमचो मोगाळ शारती इगर्ज mateso ani he diesiziso zuze sarco vasro kai melat dusro zuze krupal zuze dayal zuze amso mogal zuze krupal zuze dayal zuze amso mogal mogal putra sove अंक्वार मरी आशीर्वाद दिवामका भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.